गोवा फॅब्रिकेटर असोसिएशन हे आमकां फॉर्म करचेशें दिसलें आज, कारण आज फॅब्रिकेशन बिझनसान सामकी बिझनसाची वाट लागलेली आसा. हातूंत मुख्य कारण आसा ते आमचे जे भायले जे लोक येतात, भायले कामगार जे येतात, ते कामगारांनी आज आमचे कडेन काम करतात, एक वर्सभर काम करतात आणि एक वेल्डिंग मशीन घेतात आणि स्वताचो धंदो सुरू करतात. आणि आमचे कस्टमर आमचेही लोक त्यांना भरपूर सपोर्ट करतात. हे खंय तरी बंद जावचे, ह्या धंद्याक एक स्टँडर्ड मेळचो. आज प्रत्येक कडेन वेगवेगळ्या रेटीचेर काम करतात. आम्ही आज म्युन्सिपालिटीक टॅक्स पे करता, जीएसटी पे करता, त्या शिवाय आमचे भाडे असता, वर्करांचो पेमेंट असता, त्या शिवाय लाईट बिल असता. हे सगळे आम्ही हे करून आम्ही एक रेट ठरयतात. पण हे जे कामगार कितें करतात, प्रत्येकाच्या घरा वचून एकदम कमी रेटीचेर, कमी किमतीचेर ते कामां करून तांकां दितात. त्यामुळे कामाची एक वाट लागलेली आसा, हे धंद्याची वाट लागलेली आसा. हे खंय तरी एका जाग्यार स्टेबल जावचें. तशेंच त्याच प्रमाणे सगळ्यांनी आमच्या ह्या फॅब्रिकेटर जे आसा ते सगळ्यांक इक्वल काम मेळचें, सगळ्यांक इक्वल एक रेट मेळचो, हो एक ताच्या फाटलो उद्देश आसा. आमच्या फॅब्रिकेटरा भितरूच आज हांव एका रेटीन काम करता, दुसरो दुसऱ्या रेटीन काम करता, अशें प्रत्येकाचें आमच्या भितरूच एक कॉम्पिटिशन जाल्लें आसा. कारण प्रत्येकाक काम जाय आसता. हे लोक जेन्ना काम घेता तेन्ना तांकां काम मेळटा, आमकां काम मेळना. त्या खातीर आमी कितें करता, आमच्या भितरूच कॉम्पिटिशन जावन आमी खंय तरी एकामेकाचें काम ओडून घेवन आमी काम करपाचो प्रयत्न करता. कारण प्रत्येकाक जगपाक जाय, प्रत्येकाक सर्वायव जावपाक जाय. त्यामुळे प्रत्येकाक इक्वल काम मेळचें. जॉईन जावपाचें आमच्या सगळ्या गोंयकारांनी, फॅब्रिकेशन वाल्यांनी सगळ्यांनी आमकां जॉईन करचें, सगळ्यांनी जॉईन जावचें आमच्या वांगडा. आनी ते अशेंच हे वाडोवचें ऑल ओव्हर गोवा. तेन्ना तांकां कोणाक कॉन्टॅक्ट करपाचो आसा न्हू, जाल्यार तो आमचे कडेन आमची 5 नांवां आमी प्रेसा कडेन दितले. ती 5 नांवां आसा आमची: पंकज आमरोसकर, संदेश गोवेकर, दीपक गांधी, इदिनाथ शिरोडकर आनी किरण कोट. आमी हे नंबर तुमचे कडेन दिता. हे नांव कॉन्टॅक्ट करचें आमकां सगळ्यांक आनी हे करचें. की असे खूपशे लोक असतात की मायग्रंटचे हेचेर काम करता आणि ते खूपशे पैसे लुटालूट करता, लुटमार करता. तेन्ना हेचें काम चलता ते बरें सुरळीत चलचें आणि हे लोक जे काम आमकां दिवपाक सोदता हे काम आमकांच गावचें गोंयकारांक, गोंयचे फॅब्रिकेटर. तशेंच हांव म्युन्सिपालिटी, कावन्सिलर, आमचे ग्रामपंचायत, सरपंच, सेक्रेटरी हांकां सुद्दां सांगूंक सोदता की हे जे त्यांच्या वाठारांत जे काम चालू असता किंवा आसा ते काम त्यांच्यानी त्याच्या गावचो किंवा त्यांच्या वाठारांचो कोण फॅब्रिकेटर असता ते फॅब्रिकेशनचें काम हे फॅब्रिकेटराक तेकाच दिवचें. जसं आमकां हो बेनिफीट जेन्ना आमकां मेळोंक लागतलो डिस्ट्रिब्युटर किंवा डिलरा कडल्यान, जाल्यार हो बेनिफीट आमी डेफिनेटली आमी आमच्या कस्टमरांक दिवंक सोदता. कित्याक करून आमच्या मार्केटाची रेट जर हाय जरी आसली जाल्यार कस्टमराच्या हेका आमी सारकें कॉम्पिटिशन कोणाच्या भितर करचें ना आणि बरी रेट आमी कस्टमराक दिवंक सोदता. तशेंच हांव सगळे गव्हर्मेंट ऑथॉरिटी आसूं, स्कूल इन्स्टिट्यूशन आसूं, ग्रामपंचायत जितके आमचे इन्स्टिट्यूशन आसा तांकां सगळ्यांक रिक्वेस्ट करूंक सोदता की तुमी आमकां चडांत चड आमकां मदत करची आणि आमच्या कामाक हातभार लावचो. तर फॅब्रिकेशन म्हटल्यार मेटल खूब वयता. दिसाक म्हाका दिसता गोंयांत करोडाचो तरी टर्न ओवर जाता आसतलो. तर हितून हेची सप्लाय चेन आहा, डिलराक डिस्ट्रिब्युटरा कडल्यान डीलर आसा आनी थंयच्यान जे मटेरियल जे भायर सरता ते फॅब्रिकेटर जावं कस्टमर घेता. तर थंयसर खंय तरी फॅब्रिकेटरांक तेचो डायरेक्ट लाभ मेळपाक जाय. जावं फॅब्रिकेटरांक वयताना जे कितें कंपनीच्यो ज्यो फॅसिलिटीज आहा त्यो फॅब्रिकेटरांक मेळपाक जाय, त्यो आजून पर्यंत मेळ्ळ्यो ना. तेका लागून आमी सगळे फॅब्रिकेटर, ऑल गोवा फॅब्रिकेटर एकी कडेन येतले आनी सगळे जाण मेळून हेजेर तोडगो काडटले आनी फॅब्रिकेशनान ज्यो सर्विसीस ज्यो आमी दिता ते आमी मटेरियल हाडटा तेंचे कडल्यान जे कितें आमकां गावपाक जाय ते आमी घेतले.